मुडकय उंडीर एसटीपी प्लांट येतलोच थंयचो आमदार पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकराक विश्वास। कांय जाण खंय प्लांटा आड बेटेच एनजीटीत गेल्यात। एनजीटीचो मान राखून सरकार आनी सिवेज कॉर्पोरेशनान स्वता प्लांटाचें काम बंद दवरला। प्लांट लोकांच्या बऱ्याक एनजीटीन बावटो दाखयलो काय प्लांटाचें काम चालू जातलें। जो प्लांट आमी घालता तो प्लांट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि सिवरेज कॉर्पोरेशन हाणें स्टॉप केला। सगळी लायसनां मेळून फी पे करून सुद्दां, कारण लोकांचो मान आशिल्लो, लोकांचो मान दवरपा खातीर हांवें तें केलां। कोणी ताका स्टे दिवना एनजीटी। जेन्ना एनजीटी कडेन खंयची गोश्ट वता तेन्ना एनजीटीकूय मान दिवपाक जाय। आनी म्हाका गॅरंटी आसा जें कितें हांवें केलां तें लोकां खातीर केलां, एनवायरमेंट स्वच्छ दवरपा खातीर केलां। ज्या कडेन शेत आसा आनी जें शेत पडांग आशिल्लें तें शेत रोयना थंय हो प्लांट येता। लोवेस्ट लेवल हांवें घेतला, ज्या कडेन घाण सगळी एकत्रीत थंयच जाता। फोंडेची जी घाण वता ती सगळी वेळपांतल्यान टोळे चडोले बांदोडे अशी करून ती बांदोडे बंदर अशी करून ती उणीर वता। हे सगळ्यांक खबर आसा, पूण काही विघ्नसंतोशी लोक ज्यांचो पराजय केला त्यातूंत पंचायती निवडणुकीत हांवें ते सगळे एकठांय जावन 10 जाण समाजाचें नांव पिड्ड्यार करता अशें म्हाका दिसता। आनी तांकां हांव एक सुतोवाच करता की हो प्लांट एनजीटी जेन्ना क्लियर करतली तेन्नाच तो प्लांट घेतलो। कोणी म्हाका त्या प्लांटाचेर स्टे दिवना। तांणी कितलेय जरी मारान मारले किंवा म्हाका गाळी मारल्यो हेका म्हाका फरक पडना। गाळी मारच्योच तांणी, मारानूय मारत रावचें। हांवें सुदीन ढवळीकर काम करीत वतलो। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।